ॲक्च्युली हांगा उलोवपाक गेल्यार सांगपाच्यो खूब गोश्टी आसा, पूण आमच्या सामंत सरान सगळे गोश्टी एकदम म्हणजे कशें तोंडांतल्यान मनांतल्यान सगळे तांणी सांगलेले आसा. हांव खुबश्या लोकांक आव्हान करता की आमी देव देव म्हणून देवळान वतात. हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक शकता, खरो जर देव आसा जाल्यार ह्या भुरग्यांनी आसा. हें काम करात तुमी, जेन्युनली हें काम करात. तुमचे जे सगळे जे तुमची फुडली लायफाचे जे प्रॉब्लेम आसा, तुमचे इच्छा आसा, आकांक्षा आसा, डेफिनेटली जातले. हांव आस्ताचे टिमी बाब गुरू पावसकार, डॉक्टर केळकर आनी तांच्यांनी हें पयलीं ल्हान कासारवाड्यार सुरू करून आज तांच्याकडे हांगा सुरू केला. आज तांच्याकडे 80 भुरगीं आसात. फुडें तांचो व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो. तांच्यांनी खरेंच बरें काम करता. दे आर डुईंग रियली गूड जॉब. फक्त केन्ना केन्ना वायट दिसता, इतलें बरें काम करून आमचो सरकार तांकां आमी जाय तसो सपोर्ट करना. आज जर आमची खरीच जर सोसायटी बरी सुदारपाक जाय जाल्यार आमकां कशें म्हणटा, आमी म्हणटा अंत्योदय म्हणटा. म्हणजे कितें, वी हॅव टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ दीस कम्युनिटी. जाल्यार तातूंत ह्या भुरग्यांक हेल्प करप, तांच्या फॅमिलीक हेल्प करप ही काळाची गरज आसा. फक्त तोंडान म्हणटा आनी पेपरार हें जावपाक जायना. खुबशे फावटी गुरू म्हणटा स्किमी आसात, पेपरार आसात, ते पावना. कित्याक पावना? सगळे जण प्रयत्न करता, कोणाक ब्लेम करपाचें ना. लेट द ब्लेम स्टार्ट फ्रॉम अवर ओन सेल्फ. जाल्यार आमी आतां हांव कोण म्हणटा कशें एज अ डॉक्टर किंवा एज अ लेजिस्लेटर आमी एक स्किमी कशें पावपाक जाय, आमी रिक्वेस्ट करपाक जाय, आमी गव्हर्मेंटा फुडें घालपाक जाय, आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा फुडें घालपाक जाय. इज व्हेरी एक्टीव. सुभाष फळदेसाय आमचो सीएमय खूब एक्टीव आनी ताका हे बरे बरे गोश्टी केल्ले खूब आवडटा. हांव पेरंट्सांक सांगता, तुमची भुरगीं आसा ती स्पेशल कित्याक तर तांच्यान खरेंच कितें तरी स्पेशल गूण आसा म्हणून, तांच्यान कमतरता आसा म्हणून ना. फक्त तांचे गूण काडपाक आमकां मातसो टायम लागता, आमकां मातशे प्रयत्न करचे पडटा. आतां खुबशे फावटी आमच्या कडेन सुद्दां प्रत्येक मनशा कडेन खुबश्या विशयाची नॉलेज आसता, पण ताचे कडेन अशें प्रत्येक मनशा कडेन एक एक नॉलेज आसता म्हणून आमी डिफरंट डिफरंट प्रोफेशनल आसा. जाल्यार आमी सगळे एकाच प्रोफेशन आसतले. आतां जय आमोणकर इज व्हेरी गुड इन डुईंग हीज वर्क. रिपोर्टर दे आर गुड इन डुईंग वर्क. हांगा बसलेले प्रत्येक जण आपापल्या कामान हुशार आसा. पण ते जर काडटलो, तो जर गुण काडटलो, कितें तरी हार्डवर्क करचें पडटा. आमकां तशें खूब शिकचें पडटा डॉक्टरांक, गुरूक तेजें काम करचें पडटा, रिपोर्टरांक तांचें. दे हॅव डन हार्डवर्क. अशेंच जावंक ना तें ओवरनायट. किंवा हांगाचे जे पेरंट्स आसा ते आर गुड इन एवरीथींग, खंयचे खंयचे गोश्टी. तशें ह्या भुरग्यांक जो गूण आसा तो काडपाक आमकां सगळ्यांक समाजाक फूल टिमीक काम करचें पडटा. आनी हांव खरें सांगता, ते इट रियली टच मी कमिंग एट दीस प्लेस. म्हणजे म्हापशान आसून आयकलेलें खूब, पण केन्ना पावोंक ना. सगळ्यांत पयलीं म्हाका दूख दिसतालें, हांव इतलो वर्सां कसो पावोंक ना म्हणून हांगा तो समोर. आज पावलो तेन्ना इट रियली टच मी. इतलें टच जालें की हेच्या फुडें तरी हांव रिक्वेस्ट करता मॅनेजमेंटाक की हांगा कितेंय जालें, एज अ MLA म्हणून न्ही, एज अ डॉक्टर म्हणून न्ही, जाल्यार एक समाजातलो एक घटक, एक समाजातलो एक सादो मनीस म्हणून म्हाका तुमची, हांव म्हणना की म्हाका तुमी प्रत्येक फंक्शनाक आपय, की ताच्या समाजातलो हांगा येवन बसपाक म्हणून आपोवपाचो. तर कित्याक आपोवपाचो? हांव आय एम बींग अ सेल्फीश. कित्या खातीर तर म्हाका हांगा कितें तरी करपाक मेळपाक जाय, ते म्हज्या मनाचे खोशे खातीर. एट द एंड ऑफ द डे म्हाका मेंटल पीस जावपाक जाय. आनी म्हाका हीच मेसेज प्रत्येक समाजातल्या मनशा कडेन वचपाक जाय. जर बाबा आपणाक बरें करपाक जाय, मेंटल पीस करपाक जाय, जाल्यार तांच्यांनी आनंद निकेतन असल्या स्कुलाक कितें तरी मदत करपाक जाय. तांच्यानी मदत कित्याक करपाक जाय? मोठेपणा खातीर न्ही, हांगा नांव येवच्या खातीर न्ही, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. तर आमी समाजाक ह्या भुरग्यां खातीर तांच्यांतले गूण भायर काडच्या खातीर, कित्याक ह्या भुरग्यांक खरेंच बरे गूण आसा, फक्त आमकां कळनात ते. आमचें कशें आसता मनशाचें, सिंपल आसता. आमी आज गव्हर्मेंट जॉब कित्याक सोदता? तरी एकदा गव्हर्मेंट जॉब जालो की लायफ सेक्युअर जालें. तशें आमकां सगळे मनशाक सगळे गोश्टी आमकां इजी जाय आसता. आज गाडये जाय आसता इजी, आमकां मातसो सकयल्या वयर चलोवन येवपाक त्रास ना. तर ह्या भुरग्यांचे जर गूण काडटा जाल्यार खरेंच ते सकयल्या येवन चलपा खातीर. आनी हांव रिक्वेस्ट करता स्कुलाक की तेन्ना जेन्ना ह्या भुरग्यां खातीर ते कावन्सिलींग सगळें करता, दे शूड डू कावन्सिलींग फॉर देयर पेरंट्स ऑल्सो. पेरंट्सांक हांव सांगता, तुमी सुद्दां जी काम करता, म्हणजे ह्या भुरग्यांचे पेरंट्स म्हणटा स्पेसिफिकली, तुमी खूब बरें काम करता. कशें आसता, आमकां आज सगळ्यांक आज काम केलें फाल्यां रिजल्ट जाय, पण तशें नासता. आमी सगळे वी ऑल बिलीव इन गॉड. आमी फुडल्या जन्माचे बी चिंतता. सो डेफिनेटली हांव सांगता, ह्या जन्मी
ना फुडल्या जर्नी तुमकां आनीक सूख गावतली जर कंपेर करशीत जाल्यार. हे सगळे कशें आसा हे भावनीक गोश्टी आसा तुमकां. थोड्यो गोश्टी शब्दांत सांगूंक आमी शकना, पण एक सांगता, ह्या भुरग्या खातीर जितली म्हज्या कडल्यान मदत जातली ह्यांच्या प्रोजेक्टा खातीर हांव सदांच फॉर आसतलो, फोरफ्रंट आसतलो. हांव केन्नाच पळोवचो ना की बाबा ही म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. म्हणजे कशें आसा पॉलिटिशियन म्हणजे प्रत्येक जाण कशें पळयता, हो आपलेच कॉन्स्टिट्युएन्सी करता, दुसऱ्यांक करचो ना. हो विशय तसो ना. हो विशय आमी धरूंकूय जायना. जर आमीच धरलेलो बाकीच्या समाजांनी कशें करचें. त्या खातीर हांव म्हाकाच म्हणना, आमी सगळे म्हणजे हांव आनंद निकेतन म्हणना, हांव संजय स्कुलांतले सगळींची स्कुलां आमच्या हातूनय आसा, आमच्या बिचोलेनय आसा. सो असल्या सगळ्या स्कुलांक आमी सगळ्यांनी इतलो हात दिवपाक जाय की जे स्कूल जी मॅनेजमेंट आसा, जे टिचर्स आसा, तांकां केन्नाच लायफान डिमोरलायजेशन जावपाक जायना. खुबशे लोक काम करतात कित्याक सगळेच लोक पयशा खातीर काम करतात. एक बरो शब्द जाय, एक जर बरो आमी तांकां शब्द दिलो जाल्यार तांची छाती इतली फुगता की तांकां आजच्या पेक्षा बरें फाल्यां काम करूं शकता. हांव हे कमिटीक थँकफूल म्हणटा, खरेंच आज थँकफूल म्हणटा की तांच्यांनी म्हाका आफोवन म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिले. पूण हेच्या फुडें आय रिक्वेस्ट देम की आय डोंट म्हणजे फंक्शनाक चीफ गॅस्ट आपोवपाची कांय गरज ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.